बली भेटून बापा तुझे समोर आम्ही आयल्या आत्मिक तसेच लौकिक सोसू संतोष करतोस को घेऊन आयल्यावर पुंग तुझे आती बाळकाची संगी मिळून चिन्ये बली भेटून बापा तुझे समोर आम्ही आयल्या आम्ही बापा तुझी विसलेली परसा ये पवित्र स्थानी यासाठी व तुवें सदांच घेतलो लो संभ्रमू खायल्या उबा बाळकाची संगी मिळून चिन्हे बली भेटून बापा तुझे समोर आम्ही आयल्या आत्मिक तसेच लौकिक सोसू संतोष करतोस को घेऊन आयल्यावर पुंग तुझी आती बाळकाची संगी मिळून चिन्हे बली भेटून बापा तुझे समोर आम्ही आयल्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन जो आसा जो आसलो आणि जो सदांच आसतलो त्या बहुमुगाळ देवाची कृपा आणि शांती तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोबे आसो मोगाच्यानो सर्गींचे राज वा जेजू आम्हा समेस्तांचो जिणेचो शेवट जर आमी हांगासर ह्या मिसान भाग घेता तर हो शेवट कारण आमकां जेजू जाय आमकां ताचें राज जाय त्या देखून आमी हांगा आसा तर हें सर्गींचें राज खंय आसा आयचो वांजेल म्हणटा तें थंय हांगा ना बगार तें आमचे थंय आसा खंय जेजू आसा थंय ताचें राज आसा खंय जेजूची मौल्यां जी येतात थंय ताचें राज चलता तर जेजूची मौल्यां आमच्या जिवितांत जिवन ताचें राज ह्या संवसारी स्थापीत करचे थंय जाय अशी कृपा मागया आज ह्या पुनशेतान बाळोक जेजू कुटाम आपलो नवो वार्षिक दीस संभ्रमता 9 वर्सां संपोवन 10व्या वर्साक आमी पांय तेंगतना आमकां ह्या कुटुंबाच्या संद्या ह्या पुनशेतान जावच्या हर धर्मीक सेरेमनी वेळा पुनशेत भितर तशें भायर शिस्त आनी वेवस्था सांबाळूंक बाळका जेजून फावो केला ही जबाबदारी मोगान आनी प्रामाणीकपणी पाळूंक ताणें आदार सयत दिला त्या ताच्या बेसवा खातीर आज आमी ह्या कुटुंबाचे संदे ताका दिनवस्त दिता आनी स्तुती करता आमी सर्व बाळोक जेजूची भक्तिकां जावन आसता आमच्या चिंतना उतरां आनी करण्यांनी ताका मानता तसली जिणी जियोवच्याक आनी ताचे राज ह्या संवसारी वास्तविकतेक हाडच्याक ह्या मिसा वेळार बापाची कृपा मागया मुगाळ पावन आनी भयणीनो सविस्तार रितीन आईच्या दिसाचो म्हत्व आमी प्रस्तावनांत आमी आयकलो प्रत्येक जावन ह्या बाळक जेजूच्या कुटुंबाच्या सांद्या पासून आमी मागोवंक आमकां उलो आसा आमची भक्ती रिती देवस्तुती सोबीत रितीन मांडून हाडूंक ती तांचो वावर दिवन आसात तांचे पासून तांच्या कुटुंबा पासून आनी ह्या समुदाया पासून आमी मागतना देवाचें आजरपण आमी भोगूंक म्हणून आयल्या युवक्रिस्तांत संपूर्ण रितीन तें आमकां भोगूंक मेळटलें ह्या आजरपणांतय आमी थोडे पटी निर्लक्ष दाखयलें जावंक पुरो फावो ते रितीन स्पंदन करूं ना जावंक पुरो देवाचें राज विस्तारावंक आमी सलवल्लें गणितां वळखून घेवन बोक्साने मागून बलिदान पेटोवंक आमकां आमी तयार करया खालतेपणी सांगता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या हांव सारून सांगता मनांत चिंतून आनी तोंडांत उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून घेवन सदांच सांकवार मरी सगळ्या देवदूतांनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थना सर उपदवेदार देव आमची काकूळट करूं
आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. Sumya kakut kakut, Sumya kakut kakut, Krista kakut kakut, Krista kakut kakut, Sumya kakut kakut, Sumya kakut kakut. प्रार्थोया. प्रितीच्या बापा, जेजूच्या बहु पवित्र नावाक आमी मान दिता आणि त्या नावान तुवें आमची सोडवण केल्या देखून आमी तुका धन्यवाद. ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकून दादुशी जावंक आणि सर्गार तुझ्या आमच्या बापाच्या घरात ताणें भासायलेली ह्या संतोषाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे स्वयं पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. जानवायेच्या पुस्तकांतलें वाचप. जानवायेंत एक आत्मो आसा. हो आत्मो बुद्धवंत, पवित्र, अप्रतिम, जिनस्वार, सूक्ष्म, सुटसुटीत, तीक्ष्ण, निर्मळ, नितळ, अखंड, दयाळ, चतुर, आडावंक नजो आसलेलो, उपकारी, मनशांक मोगाळ, तीर, सुरक्षीत, प्रशांत, सर्व पदवेदार, सर्वेक्षक आनी तो सर्व बुद्धवंत, निर्मळ आनी सूक्ष्म आत्म्यांनी व्यापक जावन आसा. कित्याक जानवयाचें चलन सगळ्या चलनां परस चड सुटसुटीत. ती इतली परिशुद्ध की सर्व वस्तूंनी ती भितर सरून व्याप्ती करता. ती देवाच्या पदवेचो स्वास, सर्व पदवेदाराचे महिमेंतले शुद्ध ओतप. देखून कसलेंच मेळ्ळें तिचे भितर रिगना. कित्याक ती सासणीक उजवाडाचें प्रतिबिंब, देवाच्या पदवेचो कत नातलेलो आरसो आनी ताच्या बरेपणाचो रूपकार. ती एकलीच जाल्यार ती सगळें करूंक शकता. आपूण बदल नासतना रावून ती संवसार नवसरता आनी सर्व संतती पर्यंत भाग्यवंत आत्म्या भितर इगोवन देवाच्या इश्टांक आनी प्रवाद्यांक उपसायता. कित्याक जो जानवाये सांगता जियेता तसो मात्र देव मोग करता. ती सुर्यप्रास चड परजळीत, सर्व नखेत्रां राशींप्रास श्रेश्ठ. उजवाडाक सर केल्यार तीच प्रथम स्थान घेता. कित्याक उजवाडा उपरांत रात येता, पूण वायट जानवायाचेर जैत व्हरूंक शकना. व्हड पदवेन ती प्रतवेर शेकाणशेक पावता आनी सगळ्यो वस्तू बऱ्या रितीन मांडून हाडटा. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. तुझे उतर सर्वेस पोरा सस्नाक बाळटा.
तुझे उतर सर्वेस्परा सस्नान पाळता तुझे उतर सर्वेस्परा सस्नाक पाळता सर्गार ते सदांच ते रावता तुझे विश्वासीपण सर्वेस्परा संततेचे संततेक बाळता तुवेर असलेल्या प्रथवे बरी थेर आसा तुझे उतर सर्वेस्परा सस्नान पाळता तुझ्या फरमानाप्रमाणे सगळे अजूनही अस्तित्वात आसा कित्याक सगळी रचनस तुझी साकरी करता तुझे उतर गासतना उजवाड फांगता आनी साद्या काळजाच्या मनशांक समजोनी दिता तुझे उतर सर्वेस्परा सस्नान पाळता तुझ्या मुखामळा सुपरसर तुझ्या साकराचेर फांकय आनी तुझी विधी नियमा म्हाका शिकय मुजो जीव सांभाळ आनी हांव तुका वाखणटलो तुझ्या उपदेशा वरवीं म्हाका आधार मेळ्ळो तुझे उतर सर्वेस्परा सस्नान पाळता तुझे उतर सर्वेस्परा सस्नान पाळता Hallelujah, 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 Hallelujah. हांव दाखवाल तुमी ताचे फांटे म्हणटा सोमी जो कोण मुझे सोबे रावता आनी ताचे सोबे हांव रावता तो यथेश्ट फळ दिता Hallelujah, 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 Hallelujah. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्तची शुभ वार्ता महिमा तुकां सोम्या देवाचें राज केदळा येवचार आसा अशें म्हणून फारिजेवांनी जेजूक सवाल केल्ल्या वेळार तो तांकां जाप दिवन म्हणालो देवाचें राज्य दोळ्यांक दिसचे परी येना वा पळय ते हांगा आसा आनी पळय ते थंय आसा म्हूण कोणी म्हूण ना कित्याक देवाचें राज्य
तुमचे मोदेंच आसा. उपरांत तो आपल्या शिश्या लागीं म्हणालो, मनशा पुताचो एक दीस पळोवंक तुमी आशेतेल्यात, तसलो काळ येतलो, पूण तुमकां तो पळोवंक मेळचो ना. पळय, तो हांगा आसा, आनी पळय, तो थंय आसा म्हणटले, पूण तुमी भायर सरनाकात आनी तांच्या फाटल्यान धांवनाकात. झगड्याने मारतना जशें एक पोंतातावन आनी एक पोंत पर्यंत मळप थळथळटा, तशें मनशापूत आपल्या दिसा दिश्टीक पडटलो. पूण ताचे पयलें ताणें जायतें सोसूंक आसा, आनी हे संततेन ताका निराकरूंक आसा. देवाचें उतर हें वाकणी तोका क्रिस्ता. बाळूक जेजुताई मोगाळ भावणो, भयणीनो, भुरग्यानो, देवाचें राज्य तुमचे मदेंच आसा. दोन सोबीत वाचपा आमी आयकली. जन्वयाच्या पुस्तकांतलें पयलें वचप जन्वया विशांत, खऱ्या जन्वया विशांत, आनी वांजेलांत देवाच्या राज्या विशांतली शिकोवण थोडो वेळ समजूंक आमी प्रयत्न करया. दोन रितींचे व्यक्ती या व्यक्तित्वां आसात म्हणटात. ते कसली म्हणच्या पयलें एक ल्हानशें एक उदाहरण दिता. हांव जायते तेंपात हांव आसुल्लो, पयलीं 8 वर्सां आसुल्लो, स्टुडंट जावन 4 वर्सां आसुल्लो, आतां परत हांगा आयला. ही इगर्ज पळयतना, हें टेंपल पळयतना जायती खुशी भोगता न्ही गे, संतोश भोगना पळयतना. एक सुबीत आसा, मागोवंक बरें जाता. तशें एक दीस हे ही इगर्ज बांदिल्ल्या मूळ कारण करता जावन आशिल्ल्या फादर जॉर्ज संतमायरा लागीं एक दीस हांवें अशें म्हळें, कितली सुबीत करून बांदल्या तुमी, पळयतना खुशी जाता, बरें आसा. कितले पळयता तितली चड सुबीत दिसता म्हळें. आनी तितल्या तो म्हणालो, पळय गे, म्हाका तें पळयतना आनीकी थंय हांगा मस्त गूण चड चड दिसून आसात म्हणालो. आय कॅन फायंड लॉट्स ऑफ प्रॉब्लेम्स, मोर एंड मोर आय कॅन फायंड दीस, आय वूड हॅव इम्प्रूव्ड इट म्हणालो. देखून पयल्या कालेतीचे मनीस सुखी सोदतात. कितें? सुखी सोदतात. कित्याक सुखी सोदतात? इम्प्रूव करच्या खातीर, बरेंपण जोडच्या खातीर. ते केदींच सॅटिस्फाय जायनात, तृप्ती जायनात. कशें बरें करचें, कशें बरें करचें, त्या खातीर खंयच्या अंतात हांव मनीस खंय वचून पावला. ल्हानशा सायकलांत हांव, ताच्या उपरांत खंयचे 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 जावन विमान जावन रॉकेट जावन आनी खंयच्या स्थितीक वचून पावला. आमी खंयच्याच स्थितीर ह्या वर्गाचे मनीस तृप्ती जायनात, फुडें वतात आनी कशें सलीस करचें जिवीत म्हणून. आनी एका वर्गाचे मनीस आसा, दुसऱ्या वर्गाचे म्हळ्यार तेय सुखी सोदतात, सदांच सुखी सोदतात. कितें करूंक? आनी एकल्याक सकला घालूंक, आपूण व्हड म्हूण दाखोवंक. देखून मुख्य जावन मनशांतय दोन वर्गाचे, दोन खालेती. एक सुखी सोदच्यो मनशांतय न्हय, संगतींतय, सन्निवेशांतय, वस्तूंतय, आनी ह्या मुखांतर कितलें जिवीत सलीसायेचें, शाबितायेचें, सोबायेचें करचें म्हणून वावुरचें तसलें. दुसऱ्या वर्गाचे परत्यान सुखी सोदचें, पूण वस्तूंतय न्हय, मनशांतय सुखी सोदचें, आपणाचो इगो थांबोवचे पासून. आतां हें हांव कित्याक सांगता? हें दोनूय बरें. कित्याक? मनशांतय एका रितीची नातृप्ती देवाच्या हजरपणाचे संकेत. मन जातीनय तशें घडना, सुकण्यांतय तशें घडना, हेर संगतीनय तशें घडना, मनशांतय मात्र घडता. त्या खातीर मन जाती कितें 2000 वर्सां आदी या 4000 वर्सां आदी आसल्यो तश्योच आसा, त्यो बदलनात. तांचे थंय आमी इंटरफियर जावन तांचो रंग बण आनी पुरो आमी बदलूंक शकता, मनीस शकता, पूण त्यो जावन बदलनात. कित्याक? तांचे थंय तें डिससॅटिस्फॅक्शन ना. सुखी सोदचें तसलो स्वभाव तांचे आमचे थंय आसा. आनी असो एक नीजाचें मूळ जावन आसा
आमकां तृप्ती जावंक देव सोडिना. ताचे थंय तृप्ती मात्र आमकां नीज तृप्ती दिवंक शकता. भाऊ न्ही भयणीनो, एक दीस एक ल्हान मासळी आपल्या आवय संगी उप येवन आसली गई आनी तिका खालेंगी आयकूंक मेळ्ळें दर्या विशांत. आनी ती दर्यांत आसा पूण आयकूंक मेळ्ळें दर्यो व्हडलो भारी सोबीत आसात, ल्हारां आसात आनी कितें असो साहित्य मासळ्यो आसात, पुरो साहित्य आयकूंक मेळ्ळें. आनी ह्या मासळे थंय एक उद्वेग, हांवूय दर्याक पळयचें. आनी मम्मी कडेन म्हणाले काय म्हाका केदाळ दर्याक आपोवन वताय, म्हाकाय दर्या पळयचें. आतां मासळी खालें म्हणून सांगतली, हांगात आसा म्हणून सांगल्यार डिसअपॉयंट जावंक पुरो. आनी ल्हान हाका आनी इल्लेशें तेंपा उपरांत समजतालें जाय तुका आपोवन व्हरता, आतां कांय भियेनाका, आतां तूं ल्हान आसाय, व्हड जाल्या उपरांत तुका समजता हांव आपोवन व्हरता, इल्लो व्हड जा तूं, आतां येयल्यार जायना, तूं व्हडलो आसा दर्यो, थंय तो उपयोग आनी कश्ट आसा, देखून इल्लोसो व्हड जा. इल्लेशें व्हड जा जाल्यार परत्यान इल्लोसो व्हड जा. मागीर सांगता अरे हें कितलें अशें मम्मीक थंय व्हरूंक आनी बरो गोत्तू नांगी वाट गोत्तू नांगी म्हणून ही मासळी एक दीस इल्ली व्हड जाल्या उपरांत आपणा इतल्या सोदून गेली गई, दर्यो सोदून गेली. आनी तितलें येताना आनी एक व्हडली एक मासळी मेळ्ळी. खंय येताय? हांव दर्याक सोदून येता, दर्या विशयान अशें आयकलां हांवें. तितल्यान ती मासळी म्हणाली गई अरे पिशा, तूं दर्यांतच आसाय, हातूंतून तूं उप येताय, हातूंतून तूं स्वास घेताय, हातूंतून तूं जल्मलें, वत्तू दर्यो घे. ह्या खरें तिचें डिसअपॉयंटमेंट. हांव इतलें बरें आयकल्लें, वत्तू दर्यो घे. भाऊ न्ही भयणीनो, देवाच्या राज्या विशांत, देवा विशांत जायते तरेक मनशां थंय आसा. खंयचोय धर्म घेया, वत्तणी तसो धर्म न्हय, क्रिस्तांवांक मात्र लागू जावचें तसलें. हर एका मनशाक देवा विशांत एक उद्वेग, एक ताका समजोवंक, ताचे सरशी वचोवंक, तो म्हळ्यार कितें म्हणून एक घेवचें तसलें, जाणा जावचें तसलें, ताका आपणावचें तसलें, या ताचे सरशी वचचें तसलो एक उद्वेग, एक आशा, एक ओडणी हर एका मनशाच्या काळजांत आसा. आनी ही ओडणी हांवें येदोळ सांगल्या प्रमाणे हें मनशाचें आविश्कार न्ही, मनशाची सोदणी न्ही. हें देवान मनशा थंय गेल्लें तसलें एक वर्तें एक देणें. आयच्या वांजेलांत फारीझेव येवन जेजूस अशें विचारतात, देवाचें राज्य येवचें आसा काय न्हय? कशें आसतलें तें? त्या विशयान आमकां इल्लें सांग. तें केदाळा येतलें, कशें येवचें आसा? आतां देवाचें राज्य म्हणटना खंडीत जावन एका रितीचें पिक्चर, राज्य, राय आसा, अशें आसा, तशें आसा, सुबीत आसा. आमकां सैमीक रितीन एक ताका एक रूप दिवचें दिसलें, एक पिसाय. देवाचें राज्य नव्या सोल्ल्यांत प्रत्येक जावन 122 फावटी 122 फावटी हो शब्द येता. बॅसिलेया, किंगडम ऑफ गॉड. ग्रीक भाशेंत बॅसिलेया म्हणून हाका नांव. हाका विविध अर्थ आसयत. 90 फावटी 90 फावटी जेजूच्या तोंडांतल्यान हो देवाचें राज्य म्हणलें तसलें उतर भायर येता. म्हळ्यार जेजूक देवाचें राज्य कितलें एक गरजेचें व्यक्त करूंक आपणाची शिकोवण कितलें गरजेचें म्हणून आमी समजूं येत. देवाचें राज्य ह्या हाका दुसरे सिनोनिम्स आसात. सिनोनिम्स म्हळ्यार हो ह्या अर्थाक ताका पूरक जावचें तसले दुसरे शब्द आसात. इंग्लिशान सांगचें जाल्यार किंगडम ऑफ गॉड, किंगडम ऑफ हेवन, रिडेम्पशन, साल्वेशन, लिबरेशन, फ्रीडम, ब्लेसिडनेस, लाईफ, हे सगळे शब्द एकाच मुळांत येवचे तसले. म्हणजे एक नीज हकीकत कितें आसा तें विविध रितीन विवरूंचें तर जाल्यार असले शब्द वापरल्यात. पवित्र पुस्तकांत नव्या सोल्ल्यान वापरल्यात, आमच्या शिकोवणेंत वापरल्यात. सोडवणू, साल्वासांव, सर्गेचें राज, देवाचें राज, सर्ग, जिवीत, विविध कडेन हें आसा. सुटका, भागीपण, हें पुरो. आतां देवाचें राज्य 3 आयाम आनी 3 एंगलांत आमी समजोवयेत, या कितें म्हणून समजोवंक प्रयत्न करयेत. पयलो एंगल क्रिस्टोलॉजिकल डायमेन्शन, म्हळ्यार क्रिस्त जावन आसा ह्या देवाच्या राज्याचें साक्षात रूप. जेजू क्रिस्त आमकां, कित्याक जेजून ताचें सार्वत्रीक जिवीत, पब्लीक जिवीत सुरू करतना पयलीं ताच्या तोंडांतल्यान आयिल्लीं उतरां पातकिजिनी, सांडा आनी सर्गेचें राज्य. ह्या देवाचें राज्य,
लागीं पावलां पातकी बदला सर्गींचे राज निमाणे कुर्सा रूम काढताना त्या सोर आनंदाच्या लागीं माप मागतना सायबा म्हजी काकूळट कर तूं वैकुंठांत येतना म्हजोय उडास कर म्हणटना जेजू कितें म्हणटा आईच्या दिसा तूं म्हजे सांगता वैकुंठांत ह्या सर्गराजांत आसतलोय देखून सुरवेर स्थापीत करतना तशें अखेरेक जेजूच्या तोंडांतल्यान येवची ती उतरां आनी आमचो आदलो पापसाहेब बेनेडिक्तो 16वो आपणाचो ताचे 2 सुबित्तेक बूक आसात तुमकां मेळ्ळो तर जाल्यार वाचा जिजस ऑफ नॅझरेथ म्हणून नजरेंतलो जेजू आनी ताचें थियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन आदलो पापसाहेब बेनेडिक्ट भोव शातिवंत फामाद देवशास्त्री जावन आसलो आनी तो म्हणटा ते विविध अंगर ताच्या पयल्या भागांत पयल्या पुस्तकांत आमकां देवाचें राज्य म्हळ्यार एक जागो न्ही आमकां देवाचें राज्य म्हळ्यार आमकां क्रिस्तांवांक जेजूचें हजरपण द प्रेझन्स ऑफ जीजस हिमसेल्फ इज द किंगडम ऑफ गॉड साल्वासांव सुटका हें सगळें जेजू जावन आसा देवाचें राज्य ताणें हाडलेलें आसलें आनी देवाचें हजरपण जेजू मुखांतर इमॅन्युएल जाल्ल्या मुखांतर आमकां तें मेळ्ळां आनी आमच्या हर एकल्याच्या काळजांत आसा तें जेजू आयच्या वांजेलान म्हणटा देवाचें राज्य तुमच्या भितर आसा तुमच्या मदगात तें आसा देवाचें राज्य देवाचें हजरपण दुसरें आयाम दुसरें डायमेन्शन मिस्टिकल डायमेन्शन म्हणटा आमी मिस्तीक रितीचें म्हणजे तें देवाचें हजरपण खंय वस्ती करिना हाडे हांगा आसा हाडे वो थंय आसा देखून फाटल्यान धांवू नाकात कोण सांगता म्हणून बदलाक तें देवाचें राज्य तुमच्या भितर आसा खुर्ससो सांजू हांव कर्मेलीत वडदींत नवीकरण हाडलेलो दसलो 16व्या शतमानांत स्पेनांत जियेलो दसलो एक मिस्तीक दोतोर म्हणून ताका नांव आसा तो म्हणटा द सेंटर ऑफ द सोल इज गॉड एका व्यक्तीचें व्यक्तित्वाचें सेंटर मूळ या तीर्ल जावन आसा देव तो कितलोय पातकी जावं दी खोलो कठोर कुणीगारी जावं दी देव ताच्या भितर आसा हें सत आमच्या हर एकल्या थंय देव आसा पूण जायते फावटी ह्या देवाक भितर सोडून आमी सोदून धांवता भायर जायते फावटी खंय 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 धांवता हत्रेक आसात कन्नडांत म्हाका त्या एक मोण जातीचें नांव कळीत ना मी शिकिल्लें आसा कस्तुरी मृगा म्हणटात भोवशा ताका ताच्या आंगात हांव एखादी तुजो पुरमोळ येता खंय आनी तो पुरमोळ ताका इतलो संतोशान भरता तो पुरमोळ सोदून ती मोण जात धांवता खंय धांवता धांवता पूण एक्चुअली निजायक येतात ताच्या आंगात हांवूनचो तो एखादीचो पुरमोळ उपजोवचो आनी सोदून धांवता धांवून धांवून थकता भाऊन आनी भयणीनो देखून हो दुसरो विशय जावन आसा मिस्टिकल डायमेन्शन देवाचें हजरपण खंडी जावन आमकां विविध भाग्यवन जाग्यांनी पवित्र जाग्यांनी सांगता आमी मेळिल्ले तेन्ना मेळटा तें खंडीत पूण जर त्या देवाचें हजरपण हांव हांगा भितर भोगूंक शकना पळोवंक शकना देवाक म्हजे भितर तेन्ना तें देवाचें हजरपण आनी एक कडेन पळोवंक जायना देखून पयल्यान आमी एक कसची एक व्हडली सूख जावन आसा देवाक भायर सोदचें तो इमॅन्युएल जालो ट्रान्सेंडंट म्हणजे सर पदवेदार सर वर्तो देव मनशां थंय एक जालो देखून ताचें इमॅन्युएल नांव असो अर्थ घालें ताका इमॅन्युएल म्हूण नांव दितालें देव आमचे सांगाता म्हजे सांगाता तुजे सांगाता न्ही ताबेरनाकलांत रावच्या खातीर ह्या आनी खंय इगर्जेंत रावच्या खातीर देव मनीस जाल्लो आमचे सांगाता तुजे सांगाता म्हजे सांगाता रावच्याक न्ही आमी भाग्यवन जाल्या उपरांत रावच्या खातीर पातकी आसले तेन्नाच आमचे सांगाता रावच्या खातीर आमी जायते बडे चिंतून करूं हें वर्तेपण देवाचें हजरपण थोड्यांक विंसलेल्यांक भाग्यवंतांक तांकां मात्र आमकां साद्या मनशांक पातकी लोकांक तें साध्य ना जेजू जाकेवाच्या घरा तो भाग्यवन जाल्या उपरांत गेल्लो न्ही बरो जाल्या उपरांत गेल्लो न्ही मातेवाक आपयलें सगळें सांडल्या उपरांत न्ही पयलें आपयलें समार्या घरांत स्त्रिये लागीं मागीर उलयलो न्ही पयलें उलयलो तसो परिणाम जावन तो बदलालो देखून हें दुसरें देवाचें हजरपण जेजूचें हजरपण आमचें थंय हर एकलें आसा आनी तिसरो वांटो जावन आसा एक्लेजियल डायमेन्शन म्हणजे देवाचें हजरपण एकामेका थंय खंय दोग्या ते म्हजे नवी हजर आसात हांव थंय आसा जेजूचीं ती उतरां आनी पवित्र सभा इगर्ज मतां आमी कितें म्हणटा तें जावन आसा देवाच्या राज्याचें एक संकेत देवाच्या हजरपणाचें देवाच्या पदवेचे राजवटकेचे एक संकेत जावन आसा पवित्र सभा असो अर्थ न्ही पवित्र सभा संपूर्ण जावन देवाच्या राज्यांत एक म्हणून ना इम्परफेक्ट पवित्र सभा एका रितीन भाग्यवंत आनी एका रितीन पातकी
हे दोन्ही आसा. कित्याक आमी हरी एकली पवित्र सभा म्हळ्यार इगर्ज म्हूण चिंती नाकात, पवित्र सभा म्हळ्यार पापसाहेब म्हूण चिंती नाकात, पवित्र सभा म्हळ्यार एक बांदापी आनी कितें न्ही. पवित्र सभा म्हळ्यार आमी सोमेस्ता. आमच्या थंय एक विशेष एक आशा आसा पवित्रपण जोडचें आसलें. त्याच वक्ता एक अडचणी या एक उणेपण आसा पत्कान परत्यान पडचें आसलें. सामान्य हरी एकलें तें आसा. हातूंत कांय अपवाद ताकाणा आकाणा न्ही, हरी एकलें तें आसा. पूण आमच्या हरी एकलें तें आमी केन्ना सांगत येता हांव देवाच्या हजरपणाचें एक संकेत जावन पवित्र सभा उरल्या संगतीक जावं पुरो आज सोशल वर्क सामाजीक सेवे खातीर पवित्र सभा मांडल्या. पूण हाच्या चड जावन देवाच्या हजरपणाक मनवाचें. देवाचें हजरपण पवित्र सभेंत आसा म्हणलें तसलें एक साक्ष जर आमी दिवंक शकता तर जाल्यार खंडीत जावन हें एक व्हडलें एक आमचें एक हेम्में म्हूण सांगयात. भावनो न्ही भयणीनो, सान पावलो रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 14व्या अध्यायान म्हणटा देवाचें राज्य खावच्यात पियोवच्यांत असल्या संगतीन आटा पडना. म्हळ्यार आमकां देवाचें राज्य म्हणटना अशें अशें सोबीत भंगाराचें तशें अशें त्या रितीचें आयडिया काडा म्हणटा. आनी खंयच्यान आटापण आसा तो म्हणटा नीत संतोष समाधान आनी पवित्रत्व दिता तो संतोष भोगच्यान आटापण आसा, नितीन आटापण आसा. केन्ना तूं निती खातीर झुजा देखून जेजू 8 बागेंत सांगच्या त्या उतरांनी आसा समाधान ह्या निती पासून वावुरता ती कितलीं भागी तांकां सर्गींचें राज मेळटलें. सर्गींचें राज तांचें निती पासून वावुरतात. परत समाधान हाडूंक वावुरतात ती कितलीं भागी देवाचीं भुरगीं तांकां म्हणटले. सान पावलो हांगा म्हणटा देवाचें राज्य खावच्यान पिवच्यान आटापूण ना, बगार नीत आनी समाधान आनी पवित्रत्व दिता तो संतोष भोगच्यान आटापूण आसा. भोवनो न्ही भयणो, सुरवेरीत हांवें सांगलें 2 रितींची आमची व्यक्तित्वां सुखी स्वच्छतेय आनी तशेंच व्यक्तींतय आनी तशें हेर संगतींतय इम्प्रूव जावच्याक आनी आपणाचें व्हडपण दाखोवच्याक म्हणून हांवें सांगलें. खंडीत जावन आमच्या हरी एकल्यातय एका रितीचो वाद या एका रितीचे आशा आसा आमच्या दुस्मनां विरोध आमी जिकाचे. जावं पुरो आमी क्रिकेट खेळटना आमी आयडेंटिफाय करता. कोणा सांगता आयडेंटिफाय करता आमचें टीम आसा न्ही गे. जावं पुरो वाड्या लेखान जाताना त्या वाड्याचें टीम म्हज्या वाड्याचें टीम थंय जिकाचें. आमच्या थंय तें मॅच पळयतना एका रितीचें म्हजें टीम जिकाचें म्हणजे एक आशा आसा की ना. फिरकस लेवलार जाताना म्हजी फिरकस जिकाचें. वाराड्या लेखान जाताना म्हजो वाराडो जिकाचें. जर ताच्या की वयले हंत आसा तर म्हजो राज्य आनी एक राज्य खेळटना म्हजो राज्य देशा मदें म्हजो देश जिकाचें. देखून आमकां सदां एक वैरी आसा. त्या वैरी विरोध जिकाचें. देखून अंतरराष्ट्रीय जावन आमच्या देशाचो एक वैरी आसा म्हणयत, राज्य मट्टार आमच्या राज्याचो एक वैरी आसा म्हणयत, आनी ताच्या तळाक येतना आनीकी ल्हान 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 येतना वैरी आसा. खंय म्हणसर आसा आमचो शेजाऱ्याचो एक वैरी जाता. तितल्यार आमी तृप्त गे. आमच्या कुटुंबांत वैरी नात गे. कुटुंबांत वैरी आसात, कुटुंबांत वैरी आसात थोडे पटी घोव आनी बायलत. आनी त्या खातीर ताका सोलवूंक याद आमच्या थंय इतली ती आशा आसा. जर एका वेळार आमकां अवकाश दिल्लो जाल्यार जस्ट एक कुशलायक सांगचें अवकाश दिल्लो अवकाश आसुल्लो तर जाल्यार आमी कितले पटी आमच्या आवय बापायक एक्सचेंज करते आसले. हांव कितले पटी बायलेक ह्या गोवाक तुमी एक्सचेंज करचे आसले. तो नाका, तो मेळिल्लो जाल्यार बरो आसलें, हें नाका तें मेळिल्लें जाल्यार बरें आसलें. ही आवय बापाय बरी नात, ही इतली गोजी करतात हें करतात, ती आवय बापाय बरी आसली न्ही गे. सुखी स्वच्छत आसल्यो उणेपण ह्या दुस्मनाक स्वच्छत आसली एक प्रवृत्ती आमच्या थंय आसा. कित्याक आमच्या भितर एक दुस्मान आसा. केन्ना म्हणसर हो दुस्मान आमकां शांतयेन समाधानान जियोंक सोडिना. तेन्ना म्हणसर आमी दुस्मानाक भायर सोदता. आनी जेन्ना त्या देवाचें हजरपण तें स्थापीत म्हज्या भितर संपूर्ण जावन जाता तेन्ना ह्या दुस्मनाक धांवडायता. तेन्ना ह्या दुस्मनाक जागो ना. देवाचें राज्य स्थापीत जावचें म्हळ्यार हें जेजूक संपूर्ण जावन तुजे भितर राजवट करूंक सोडचें. आनी असो परिणाम जावन कोणूच दुस्मान ना जावचें. हर एकलो तुजो भाव आनी भयण जावचें. कोणाच्याच विशयांत तुका पोटजाळ, तुका मोसोर, तुका राग, तुका जिद्द, तुका हगें कांयच जायना जावचें. संपूर्ण जावन मोगाचो व्यक्ती जावचें. हें जेजून दिल्लें देणें. ह्या खातीर जेजूक जायत्यांनी दुस्मान घेतलो जावंक करून जेजून कोणाकच हेरांक दुस्मान म्हूण घेतलो ना. तो घेवंक शकना.
तो हर एकल्याक आपणाची म्हणून घेवंक शकलो. भाऊ आनी भयणी, हें देणें आमी सुमेस्तांचें. देखून आज जर आमच्या थंय तें उणेपण आसा, ती अतृप्ती आसा, ती अतृप्ती खाली ह्या संगती खातीर ह्या आनी एकल्या व्यक्ती थंय आसच्या उणेपणा खातीर येवची म्हूण चिंते नाकात. कित्याक एकल्याक डायवोर्स करन आनी एकल्या लागीं खाजार जाता म्हूण चिंतलें तर जाल्यार आनी तें खाजार शांतीच्या समाधानान जाता म्हूण चिंतलें तर थोड्या 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 पोटी हांव पुरो हांव ब्लँकेट स्टेटमेंट दिना. पूण जर तशें म्हूण चिंता जाल्यार आमी खंडी जावन फटवून पडटा. कित्याक भायल्या गांवांत आतां हांगा विच्छेदन 1-2 भायल्या गांवांत 8-10-15 जावचे सरी पावल्यात. नेनाव कशें आमी वेहिकलां एका वर्सान बदलून सेकंड हँड दिवन नवें घेता, तशें भविश्या एका म्हयन्याक एका वर्साक 1,000 जावचें तसलें तें लिव इन रिलेशनशीप आनी त्या रितीन जातालें. कित्याक सुखी आमी आनी एकले थंय सुद्दां म्हजें थंय कांय ना भाऊ आनी भयणी. केन्ना हो आमचो गूण अवगूण संपूर्ण जावन नपयस जावन म्हजें उणेपण हांव पळोवंक शकता आनी सोम्याच्या त्या बलिदाना मुखांतर म्हज्या ह्या उणेपणा वयर जैत व्हरूंक शकता. तेन्ना हेरां थंय बरेंपण देखूंक शकता. तें उणेपण आसलें भोगसून त्या उणेपणांतल्यान भायर येवंक, त्या उणेपणांत हांव आनी एकल्याक हात धरून भायर हाडूंक हांव शकता. जावं पुरो एकल्याक राग असो हें आसा, ताका रागान पाटी दिवच्या बदलाक तो राग कित्याक करता म्हणून समजून त्या रागांतल्यान भायर ओडचें तसलें हातेर जावंक आमी जावंक शकता. भाऊ न्ही भयणी न्हू, निमाणें देवाचें राज्य, देवाची शांती भोगच्यांत आसा, देवाचें समाधान भोगच्यांत आसा, देवाचें बरेंपण भोगच्यांत आसा. आनी तें बरेंपण देव आमच्या लागीं उदंड मापान वांटता. देखून पयल्यान 3 संगती हांव सांगता. पयल्यान रिलॅक्स. सगळो संवसार तूं ववयताय म्हूण चिंती नाका, सगळें कंट्रोल करताय म्हूण चिंती नाका. सगळें सोड. देवाच्या हातांत तुका सोडूंक शीक. लर्न टू लीव युअर सेल्फ इन द हँड्स ऑफ गॉड. बिलीव. हें रिलॅक्सिंग तुज्या भावार्थाचो एक संकेत. तूं कितलो भावार्थान घट आसाय तितलें तूं रिलॅक्स जाताय. देखून मौनपणी थोडो वेळपणी करचो सो दिसाक, थोडो वेळपणी मौनपणी. आमी जायते पटीन तिशीनिशीन धांवून तें कर नासता. मौनपणी कांयच देवाक एडवायस दिनासतना आमी थोडे फावटी मावून दवरता जाल्यार भायल्यान दवरल्यार देवाक आमी एडवायस दिवनूच आसता. देवाक देव जावंक सोडचें एक व्हडलें एक हें. रिलॅक्स म्हळ्यार देवाक आमच्या जिवितान देव जावंक सोडचें. देखून पयलें हें आमी शिकोवंक जाय. दुसऱ्यान पयलें उदाहरण दिल्ल्यांत नेवर बी सॅटिस्फायड म्हणजे आमचें थंय आसचें तें कशें बरेंपण हाडचें न्ही, खोडी काडचें बगार बरेंपण हाडचें. बरेंपण म्हजें थंय तशेंच म्हज्या भावा आनी भयणी थंय बरेंपण हाडचें. ताका हिंसूच्याक ताका हल्क करच्याक न्ही, बरेंपण हाडच्याक हांवें कशें वावुरचें ही एक आशा आमचे थंय आसूंक जाय. न्ही म्हजें थंय मात्र न्ही, हांवें कशें ग्रेस जावचें बगार बरेंपण हाडचें. तिसऱ्यान येवकरिस्त जावन आसा देवाच्या हजरपणाचें संकेत मात न्ही, देवाचें हजरपण. द हायेस्ट प्रेझन्स ऑफ गॉड इज फेल्ट इन द युकरिस्ट. हायेस्ट ताच्या की वर्तें देवाचें हजरपण आमी खंयच बगूंक जायना. देखून तो खाली उंडो न्ही, की घेवन धांवचें न्ही. देखून ताचे सांगाता थोडो वेळ करसूंक. देखून आमी केन्ना सांगाता येता, ताका हरसिता, ताका वाखणता, तेन्ना तो आपणाकच मोडून दिता, आमचे पासून दिता. तर हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयतना भावण आनी भयणीनो प्रत्येक जाण आमी ह्या बाळूक जेजू कुटुंबाच्या सांद्या पासून आमी मागता. कित्याक ती तांच्या ल्हान ल्हान सॅक्रिफिसा मुखांतर, तांच्या करण्या मुखांतर हांगा देवाचें हजरपण बगूंक आमकां कुमो करतात. आज तांचे ह्या निस्वार्थ सेवे पासून आमी दिन वचता, देवाक दिन वचता आनी तशेंच तांकां शाबास म्हणटा आनी तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर देवाचे विसणार आशिर्वाद मागता. थोडो वेळ आमचे दोळे धांपया. सोम्यांची सो बापाचो मोग घेवन तूं आयलोय. आम्हा हरी एकल्या भितर तूं रास करताय. तुज्या हजरपणान जियोंक आमकां शिकय सोम्या.
उबी राहूया. आमची मागणी त्या निजा देवातय आता आम्ही उभारया. सर्गींच्या बापा, आमच्या बाप साहेबाक, सर्व गोवळी बापांक आनी धार्मिकांक तुवें सर्गींच्या राजाचे मार्गदर्शक जावन नेमलाय. ही जबाबदारी फळादीकपणी जारी करूंक तूं तांकां तुज्या उजवाडान आनी कृपेन बर म्हण मागता. बाप्पा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आमच्या राजकारभाऱ्यांनी आमचो भारत देश सर्व लोकांचे एकूटाम म्हणले सत मानून घेवन ह्या देशाच्या बरेपणा खातीर निस्वार्थपणी वावरूंक तांकां तुज्या मोगान बर म्हण मागता. बापा तुज्या पुता जेजून स्थापीत केल्ले सताचे, मोगाचे, नितीचे, शांती समाधानाचे आनी बागेवंतपणाचे राज आमचे बोवारी बांदून हाडूंक सर्वांनी एका मानान वावरीचे पवित्रत्म्याच्या सक्तेन आनी तुज्या दैवीक उतरांच्या प्रेरणान बर म्हण मागता. सर्वेस्परा देवा, सर्वेस्परा देवा, तूं जा पिडेस्तांची भलायकी, निर्गतिकांचो आदार, पातकांचे बोक्षणे, अस्कतकायेचें बोळ, संकश्ट भोगतल्यांची हळवाय, आमचो संतोष आनी समाधान आमकां तुज्या मोगान आनी उजवाडान चलय म्हूण मागता. कॅन्सर आनी हेर मारेकार पिडे वरवीं कश्टांच्या उतरप्रायंत आसच्या विविध समस्यांक वळख जावन खंयची दुखांत आसच्या भावा भयणी थंय आमचें उदार जिवीत बरवशाक कारण जावं दी म्हूण मागता. एका कुटुंबा बरी सोम्याच्या मेजा भोंवती आत्मीक जेवणाक आमकां तूं एकवटायताय. आज बाळूक जेजू कुटुंबाची सर्वां एका कुटुंब तशें सांगाता मेळ्ळां आसता. आमी सर्व एका काळजान, एका मनान, एकामेकांतय माया मोगान तुजी सेवा करूंक तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता. बरोबर मौन रोवणची वैयक्तीक प्रार्थना आमी दवरया. दयाळ बापा, बाळूक जेजू कुटुंबा मुखांतर तुवें ह्या पुणशताचेर वतुल्ल्या आशिर्वादां खातीर तांच्या सांद्यांत हांव जोडल्या सेवे खातीर आमी तुका दिनू आसता. ह्या कुटुंबाच्या सांद्यांनी तशें आमी सुमेस्तनी सेवे साखरे मुखांतर तुज्या मोगाचे साक्षी जावंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. Kipapatu wundowai mukantuka hasbirta तुझे विने हरताराही करतेची वाट तुझे कृपे फुल्या सेवे फुला बरी घे तू उडवाय मोगान तुका आस्वेतयता भक्तोये उडवाय जिविताकान दिमन माता जिविताची कुर्सावाटे जीवन क्रिस्ता संगे घेता
शासनाची एक दीस भक्तीन तुजो आदार म्हाका घे बापा तूं उडोवाय मोगान तुका आज भेटयता बदलून दयेन तूं उडोवाय जिविताका दिमन म्हाका घे बापा तूं उडोवाय मोगान तुका आज भेटयता बदलून दयेन उडोवाय जिविताका दिमन म्हाका भाऊ बहिणीनो आम्ही भेटवूंचे हे बलिदान सर्वपदवेदार देवा बापाक मानता असले जाऊ म्हणून मागात आपले बलिदान आपल्या मनात आणि महिमेत आमच्या आणि कबोईत सभेच्या आदावाक सर्वेस्वर मानून घेऊ. जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा तुझ्या पुताच्या नावान आम्ही मागताव ते आमकां खरेपणी मेळटले म्हणून ताणें उदार मोगान आमकां भसायला तर ताच्या नावान आम्ही भेटयताव तेणी दयाळपणी मानून घे म्हणून आम्ही मागताव त्यास तुझ्या पुता जेजूचे नावे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजा उबारुया आमी ते सर्वेस्वराताय ओबाता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो आमचे दिन वसण्याची तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आमी दिन वसताव जाल्यार हे तुजें सामका आनी एक देणे आमच्या दिन वसण्याच्या प्रार्थनान तुजी वडवी बिलकुल सडाना तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्तमच्या सुम्या वरवीं आमी तुजे कृपेन वाडत वेताव देखून सर्गांनी संवसारांनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दिता तांचे बराबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. Puvit, 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 Dulparasu servespor tu, Sergani sosar berla, Tuja berpawa. Servesporace navi Etata cice Unsegitu cice Unsegitu cice
बापा खरोच तूं पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुखुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या आशिसान दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परेन जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वरवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थ सगट परगतुया. सुम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समारता, तुझे पुनर्जीवन आम्ही बघता. तुझ्या येण्या सुम्या जेजू आम्ही अपेक्षा. तुझ्या येण्या सुम्या जेजू आम्ही अपेक्षा. बापा जेजूच्या मरणसो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनू वसता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागातींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोल फळोवंक फावो कर. आम्हा समस्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मोरये देवाच्या मायेर सांगाती, सांजुजेतीचो पती, भगवंत दमदूत आनी सौकाळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्वपदवेदार बापा, सर्ववंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमेन, आमेन, आमेन. हर एक पटी आमच्या बापा मागणे मागतना आमी ती आशा आमी उसारता, तुजें राज येव, सदांच देवाच्या हजरपणान जियोंक जायसची मजत मागून सांगता आमी म्हणया, आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशीच संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिव नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी,
सर्गींचे भाग आणि आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्तचें दुसरें येणे भुरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदारका कुर्तीन सर पातकांतली सुटय आणि सर्व आकांतांतली वाटाय सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल तुजे खुशे प्रमाणे आमकां समेस्तांक शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया हो जावन आसा जेजू सर्गींचे राज स्थापीत करच्याक ह्या संवसारी आयिल्लो आनी आमी सुमेस्तांच्या काळजांत परत वस्ती करूंक तो अत्रेकता. जेवणाक आपोवन घेतली आमी सुमेस्तां सुभागी तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका तुजो प्रांस संकल्प क्रिस्ताची कूड ससनाच्या जिविताक जीसू तुठारो मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. जीवितासो सासनी सुखा वरून पावसो पातका काळो निवारसो सूर्यो तू उजवाडसो. जीसू तो तारक मसो राय मोच्या जीवितासो भेट या काळजा तुझो तुझ्या देवीक मोगाचो. Urgulito siyang katan paso soro bukan titay tuja masan puvitretan akan tumbukan pustan. Jisu tutaro musuh Raimu
मोच्या जिविताचो भेट या काळजा तुझो तुझ्या दैविक मोगाचो जेजू तो तारो म्हजो राय मोच्या जिविताचो भेट या काळजा तुझो तुझ्या दैविक मोगाचो थोडो वेळ मौन रावया दोळे आमचे धांपया देवाचें रास आमचे भितरच आसा तें खंय थंय वा हांगा वचोचें म्हूण ना सोम्या तूं आमच्या काळजांत आयलाय तुजें राज स्थापूंक तुजो मोग आमचे थंय जिरोवंक तूं हांगा आमचे थंय सांगता आसाय तुका आमी अर्गां दिता तुका आमी वाकाणटाव दिन वाजताव थोडो वेळ मौन रावया ताचें आजारपण आमच्या काळजान भोगया
ನಿಶಾಂತ ನೆನಪು ನನಗೆ ಇರಿಸು ನಿನ್ನೊಡನೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣೀರ ಮುಸುಕಲ್ಲಿ ನಗುವೊಂದ ಇರಿಸು ಈ ಬಾಳ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಡುವಾಗಲು ನೀನು ಮುಸ್ಸಂಜೆ ನೀನು ನನ್ನಿರುಳ ಬೆಳದಿಂಗಳು ನಡುವಾಗಲು ನೀನು ಮುಸ್ಸಂಜೆ ನೀನು ನನ್ನಿರುಳ ಬೆಳದಿಂಗಳು ನಗುವಿರಲಿ ನನಗೆ ಅಳುವಿರಲಿ ನಿನಗೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಈ ನುಡಿಗಳು ಈ ಮನಗಳು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಈ ಕರಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ನಿನದೇ ಪ್ರಭುವೇ ತಂಗಾಳಿಯ ಬೆಳದಿಂಗಳು ಬೆಳದಿಂಗಳ ಹೊಸ ಕಂಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ನಿನದೇ ಪ್ರಭುವೇ ಈ ನುಡಿಗಳು ಈ ಮನಗಳು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಈ ಕರಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ನಿನದೇ ಪ್ರಭುವೇ ತಂಗಾಳಿಯ ಬೆಳದಿಂಗಳು ಬೆಳದಿಂಗಳ ಹೊಸ ಕಂಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ನಿನದೇ ಪ್ರಭುವೇ ಎಲ್ಲವೂ ನಿನದೇ ಪ್ರಭುವೇ ಎಲ್ಲವೂ ನಿನದೇ ಪ್ರಭುವೇ प्रार्थूया. प्रीतीवन बापा, तुझ्या पुताच्या नावाक मान देऊन सगळ्यांनी दिंबी मोडचे म्हणून तुवें येवशिले. हे तुझ्या मोगाचे येवजणे पासून वो दिन वसनेचो यज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नावांत आटापलेली तुझे सोडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हूण आमी मागता. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जिवंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंचं नांव विश्वासान उसारून सर्गार तुका सासनाक वाकानूंक आमकां पावय म्हूण आमी प्रार्थीता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आपलो आशीर्वाद तुमच्या वयर घालू. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी कृपेन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार दय करून बसा. भोवन निबडिनो तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायचो दीस मागता. गुड मॉर्निंग. ह्या हप्त्यांतली लितुर्जी अशी आसा. फाल्यांच्या दिसा हंगेरीची सां एलिझाबेथ हिचें स्मरण आमी करता. येवच्या मंगळारा दीस मोरयेक टेंपलान भेटयल्लें स्मरण आमी करता आनी तो दीस पवित्र सभा भितरल्या माद्रींचो दीस म्हणून आचरण करता. आनी येवच्या बुधवारा कॉयरिस्तांची पात्रोनू सा सिसिलिया हिचें स्मरण आमी करता. ताचे पयलें येवचो आयतार 7th वर्ल्ड डे ऑफ द पुअर दुर्बळ्यांचो दीस म्हणून पापा फ्रांसिसान 7 वर्सां आदीं नमयल्लो. दुर्बळ्यां थंय विशेश काळजी आनी हुस्को दाखोवंक आमकां आपोवणें आसा. आज आमी ह्या पुणशेतांत बाळूक जेजू कुटाम हांचें वार्षिक दीस संभ्रमता आनी ह्या फेस्त संदर्भी ह्या कॉवेंताचे मुखेल वडील ते आज नात गोंयांत आसात. फादर मेल्विन डिकुन्ना तांच्या जाग्यार मनोदेक बाब दीप फर्नांद तांचे उपरांत म्हणजे मेल्विन डिकुनाचे उपरांत ते ह्या कॉवेंताचे वडील जावन आसात. तशेंच आमच्या ब्रदरांचे तरबेतदार जावन आसात. हे मिसाचें बलिदान भेटोवन देवाच्या उतराचेर आपुरबायेचो नियाळ तांणी दिला. तांकां तुमचे नांवें हांव देव बरें करूं म्हणटा. सांगताच तांचे संगी आसात कॉवेंताचे आनी एक याजक बाप फ्रांसीस बार्तोलोमियो. तांकांय तुमचे नांवें दिनवास. भोवन निबडिनो बाळूक जेजू कुटाम हांचे विशयंत हांवें तुमकां सांगचें म्हूण ना. कित्याक एक रूख ताच्या फळा वरवीं तो बरो गी वायट म्हणून कळटा.
तशींच ह्या बाळूक जेजूच्या कुटुंबाच्या सांद्यांची सेवा ते कुटाम कसलें आनी कितें म्हणून तांच्या सेवेद्वारे आमकां कळटा. पावस येवं दी वो तापोवन दी वा हिंव खावं दी तांची सेवा ह्या पूण शेतांत सदांच आसा. हर एका ब्रेस्तारा हांगासर 9 मिसां आसात. पयलींच्या मिसां तावन धरून 11च्या मिसां म्हणसर तांची सेवा हांगासर आसा. मात न्ही हर एका म्हयन्याक पूण शेत नितळ करची सेवा ती करतात आनी भायर पार्किंगांत आमकां व्हरती सेवा ती दितात. पूण शेतांत खंयचेंय काम तें जावं दी आमी पाद्ऱ्यापणी ब्रदरांनी कितेंच तकलीविरार करनासतना हांचेर जबाबदारी सोडली जाल्यार ती जबाबदारी अपुरबायेच्या रितीन आपणाचींच घर म्हणल्या भशेन ती करते आसात. हांगासर येवच्या हर एका भक्तीकाच्या नांवे तशेंच कोवेंताच्या सर्व कर्मेलीत फ्रादीच्या नांवे बाळूक जेजूच्या कुटुंबाच्या सद्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा, दिनवास दिता आनी शाबासकी वसारता. कंग्रॅच्युलेशन्स अँड हॅपी एनिवर्सरी. आतां तांची आनी एक आशा कितें आसा म्हळ्यार थोड्यांक वर्सां गेल्ले बरें तर प्रायज जावन येता न्ही. सो थोडीं सांदे आसात पूण पिडे वरवीं तांकां येवंक जावना. थोडीं कामां निमती परगांवांक गेल्लीं आसात. जर तांची सेवा मुखारसून वचोवचें हें पुणशेत आनी बऱ्या रितीन वाडोवचें जाल्यार तांच्या फाटल्यान बसलीं तुमी तुमचे मदल्या थोड्यांनी तरी बरें मोन दाखयचें. येवच्या आदल्या ब्रेस्तार हांवें सांगिल्लें ते गाणी तांची नांवां दिल्लीं आसात. त्या देखून तुमी असल्या एका संस्थेक सिरवून ह्या पुणशेताक प्रतीक जावन त्या मुखांतर बाळूक जेजूक सेवा दिवचें उदार मोन दाखयचें म्हणून तुमचे लागीं विनंती करता. तुमी आमकां भेटचें. देव बरें करूं. आतां नोवेना खातीर आमी सगळ्यांक दिमी केल्या. आमचे ते सवां आमचे इरादे आमी घेवन आयल्या. एक घडी बरो ते आमच्या मोतीक हाडया. प्रतीक जावन आश्विन म्हणसो एकलो पिडेस्त विशेष रितीन आस्पत्रेन कश्ट ते आसा ताच्या कुटुंबाच्यांनी ताच्या भलायके पासो तो मागोवंक विचारला. जे आज ह्या मिसाक हांगासर कोणें ते सवां दिल्लीं आसात तांचो आमी उडास काडटा. जायते भक्तीकांनी हांगासर तांची ते सवां भेटयलेलीं आसात. त्या ते सवांचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागया. सांगता मागया. ए भाग्यवंत जेजू बाळका, तुजी सर पदवी आज्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसावन दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेन उलो मारतल्या सकडां दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी बळ. आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. सोदीस पडतो रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची बातकां बोगोस आनी आमकां तारणीन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. निमोरी देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे घडी. आमीन. देवाचो पूत मनीस जालो. आनी आमच्या मदें जियेलो. देवाचो पूत मनीस जालो. आनी आमच्या मदें जियेलो. देवाचो पूत मनीस जालो. आनी आमच्या मदें जियेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्या आदी तशी आतां आनी सदां सर्वता. आमीन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्या आदी तशी आतां आनी सदां सर्वता. आमीन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्या आदी तशी आतां आनी सदां सर्वता. आमीन. बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. सांगता मागया. ए आजपांच्या जेजू बाळका आमच्या बेसार काळजांचेर एका कुळतीची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सर पडून आमी मागता. तुजे इतलें बिरमोतीन बरयल्लें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकारसूं दी आनी इतल्या अत्रेकान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर कश्ट आनी निरासपण तुजे कुमोक आनी बुसवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्रत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुच्या सदां सर्वदा. आमेन. अर्गा मागणे. ए भोव उद्दार बाळूक जेजू तुजे मुखार आमी सर पडटा. तुवें आमकां दये केल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटूंक आमी आयल्या. तुजे काकुळटी आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजपांच्या इमाजे मरिफात तुजे भक्त सगळ्यांक विस्तारूं दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवं दीत.
आणि तुजी कळनातली दैवीक मजत सोडून दीत. सरस्तुती आणि महिमा जावं तुका बाळका जेसू. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमचे मुखल्यांत तो रावो आनी तुमकां वाटवरो. तुमचे फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मे सवय जियेत आनी रास करता ससनाच्या ससना. आयच्या मिसा वेळा उपरांत वाणच्या तणपिवनाक दान दिलां. रिशॉन मिनेजस परंगीपेटे. जर तूं हांगा आसाय जाल्यार मुखार येवन वात स्विकार करची. निमाणे कंतार गावचें. देव बरें. निमाणे कंतार. हरका तुका जेसू बाळका, हरका दिता वास तुका. दिल्याक मसक साकांतान सांगात तिचूर पोनात आभार मानता सदा. देवपण सांडून संसार कायलोय फाटक्यांक पळय सगसून दिलोय. आमची सपातकां तुवें वावयली तुज्या गाया वरवीं गायकून केले. हरका तुका जेजू बाळका, हरका दिता आस तुका. दिल्याक मसक जाकांतान सांगात तिचूर पोनात आभार मानता सदा. मुखार पुत्रा सुवेर मुखार मोरी आशीर्वाद देव आमकां. नव्या वर्साची कार्मेल प्रेरण बायबल डायरी आता मोकळीक जाल्या. हर दिसाची वाचपां, कीर्तना, वांजेल, प्रेरणदायक आणि सकाळीक नियाळ, सांताची जिणी आणि त्या दिसाचो महत्व मात्र न्ही 20 पानां चालती मागणी आणि हर नोवेना हातून आटापता. सदांच्या सुवात्यांनी ही प्रती मेळटा. आजच तुजी प्रती घे आणि नव्या वर्साक देवाच्या उतरा सोवे मेट काड.